नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. मायनिंग फ्रंट वाले तिगाय खासदारांचेर फुर्योज मागता राजीनामे. 21 जानेराक साखळे केरी हायवे ब्लॉक करपाची शिटकावणी. जीएसटीचेर ल्हान व्यापाऱ्यांक मोठी थाकाय. रजिस्ट्रेशन मर्यादा 20 लाखावेल्यान 40 लाखार. कंपोजिशन स्किमीक मर्यादा 1.5 कोटी मेरेन. जीएसटी मंडळाचे 32वे बसकेत निर्णय. राम जन्मभूमी बाबरी मशीद केशीचो निकाल लावंक आतां सुप्रीम कोर्टाचे नवे खंडपीठ. आदोगातान हरकत घेतिल्ल्यान जस्टिस ललित भायर. 29 जानेराक थारतले सुनावणेचे शेड्यूल. पणजे लॉजिस्टिक पार्काक काँग्रेसीची हरकत. कोणाकूच विश्वासात घेनासतना सरकाराचो प्लान. प्रकल्पाचेर श्वेतपत्रिका काडची. युती पक्षांनी भूमिका स्पष्ट करची. काँग्रेसीची मागणी. ज्येष्ठ गोंयकार नाट्यकर्मी दिग्दर्शक वसंत जोसलकर संवसाराक अंतरले. वारखंडच्या जोसलकराचो गोंया भायर मोठो विद्यार्थी वर्ग देह केलो जीएमसीक दान. आणि आय लिगांत चर्चिल ब्रदर्सान गोकुलम केरळाक मारले. गिगूची टीम दुसरे सुवातेर. घरच्या मैदानार चर्चिलाचे सेगीत दुसरे जैत. खासदार कांयच कामाचे ना. प्रधानमंत्र्याचो अपॉइंटमेंट सुद्धा घेवंक जमना आणि आता लोकांक तोंडूय दाखोवंक सोदिनात म्हूण मायनिंग फ्रंटवाले खासदारांचेर फुर्योज. फ्रंटान ब्रेसारा फोंड्या खासदारांच्या घरार मोर्चा व्हेलो. सावयकार आनी तेंडुलकार दोगूय गायब. आता 21 जानेराक साखळे केरी रस्तो आडोवपाची फ्रंटाची शिटकावणी. जमना जाल्यार खंय खासदारांनी राजीनामे दिवचे. हांगा भाई भाऊ म्हणून आम्ही नाचतात पळय. हे फक्त नाचतात तांकां आणि हांगा आपले कोंबडे हलयतात ते. हांकां खरें म्हणजे नागडे करून तांची रस्त्या वयल्यान लोकक्षोभान धिंड काडपाक जाय आसली. कांसुलां फोडल्या शिवाय ह्या लोकांक किंमत ताची कळची ना. अरे राजकारण तुम्ही करतात दळीदऱ्यानो. तुमकां धाडस ना लोकांक तोंड दिवपाच्या मेल्यानो. इतले तुम्ही तांकां फटयल्या. गव्हर्नमेंट आसा तुमचे वयर तुमचे गव्हर्नमेंट आसा आणि 8-8, 10-10 महिने पंतप्रधानाचो अपॉइंटमेंट मायन एफेक्टेड लोकांक मेळूंक शकना. आम्ही निर्णय जो घेतला तो एक तर आम्ही या तिन्ही खासदारांचो राजीनामा मागला. कारण ते पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह असून सुद्धा आमकां मेळपाक येवना किंवा त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि तेंच्यांनी मॅसेजय आमकां कांय दिली. म्हणून त्याचा निषेध करपा खातीर आमी आज हांगा जमलेले. ऑलरेडी आमी तांकां सांगलेले आसात की हेज्या फुडें तुमी खंयच आमच्या एरियेन भोंवपाचें ना आनी भोंवले जाल्यार आमी तुमचो थंय तुमचो कितें अपमान जालो थंय कोणी तुमकां कितें जर केलें जाल्यार आमची जबाबदारी ना. हें आमी ताका क्लियर केलें. दुसरें हेजो निर्णय म्हणून हेंचो हे जे कितें करतात तो निषेध करपा खातीर म्हणून आमी 21 तारखेक रास्ता रोको करतले. साखळे किंवा केरी ह्या रस्त्याचे रास्ता रोको करतले आणि आमचो जो कितें रोष आसा तो आमी थंय दाखयतले. कारण मेन म्हणल्यार कारण कितें, लोकसभा आनी राज्यसभा दोन्ही अधिवेशनां सोंपली. आमचे बील म्हणटाले ह्या खासदारांक घालपाक जालें ना. आमकां हे सगळें सांगताले की आमी लोकसभेन आमची मेजॉरिटी आसा, आमी लोकसभेन बील घालता, मागीर राज्यसभेन तुमी राहुल गांधीक मेळा आनी आमकां काँग्रेसचो सपोर्ट जाय. आमी राहुल गांधीक सुद्दां मेळ्ळे वचोन आनी तेणी सांगलेलें की राज्यसभेन बील येतकीर आमी सपोर्ट करता म्हणून. पूण हेंच्यांनी लोकसभेनूच हेंचे कडेन घालूंक जावना. हांव जाल्यार म्हणटा एक खासदार आसा पळय तेंच्यांनी राजीनामा दिवचो, हेंच्यांनी बील घालपाक जावना म्हणून. त्या तांणी अशें डिसिजन घेतला की हे तिनूय खासदार आहा ते केपेबल ना मायनिंग विशय सोडोवपाक. तेन्ना तिगांनी रिजायन जावचें आनी तशेंच 21 जानेवारीक साखळे केरी हायवे ब्लॉक करपाचें तेंच्यांनी डिसिजन घेतला. तेज्या पयलीं सुनील ढवळीकरान तांकां 16 तारखेची अपॉइंटमेंट दिल्ली आसा. ती जायना जाल्यार 17 तारखेक ते परत सुनील ढवळीकराच्या घरा कडेन येतले अशें ताणें सांगलां. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
जीएसटीचेर ल्हान व्यापाऱ्यांक मोठी थाकाय. ब्रेस्तारा जीएसटी मंडळाचे 32वे बसकेत जीएसटी रजिस्ट्रेशन मर्यादा वर्सुकी 20 लाखांचे उलाढाली वेल्यान 40 लाखांचेर व्हेली. कंपोजिशन स्किमी खाला येवंक सोदतल्या व्यापाऱ्यांकूय वर्सुकी उलाढालीची मर्यादा 1.5 कोटी मेरेन वाडयल्या. रियल इस्टेट आनी लॉटरी विशीं प्रस्नाचेरूय चर्चा जाली. अंडर कन्स्ट्रक्शन हावसिंगावेले जीएसटीचो विशय 7 वांगड्यांचो मंत्री गटाकडेन अभ्यासपाक दिला. अब 2 प्रकार की एग्जेम्पशन लिमिट्स होंगी. पहली वाली का स्लैब 40 लाख होगा, यानी कि जो 20 लाख था उसको डबल कर दिया गया है. तो जिसकी 40 लाख तक टर्नओवर है, अगर वो जीएसटी चेन का बेनिफिट नहीं क्लेम करना चाहता तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा. और जो इन छोटे राज्यों के लिए जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 20 लाख पे रखा गया है. लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे दी गई है जो पहले छोटे राज्यों को थी कि वो अगर 20 लाख के स्थान पर अपनी लिमिट रेज करके 40 लाख पे लाना चाहे तो वो ऑप्ट आउट करने की उनको डिस्क्रिशन दी गई है. दोज हु यूटिलाइज द कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम 1st April onwards, it will be quarterly tax payment but only one annual return. So this takes off a lot of compliance burden from them. राम जन्मभूमी बाबरी मशीद वादाचेर निर्णायक सुनावणेक सुप्रीम कोर्टाक मुहूर्तच मेळना. ब्रेस्तारा प्रकरण परत फुडले तारखेर पडले. न्यायाधीश ललिता घरकत घेतिल्ल्यान आता एकेशीत नवे संविधानीक खंडपीठ नेमचे पडटले. न्यायाधीश यू ललित खंडपीठा वेल्यान फाटी सरला. नवे खंडपीठ 29 जानेराक अयोध्या केशीच्या सुनावणेचे शेड्यूल थारायतले. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. आता पणजे लॉजिस्टिक पार्कावेल्यान बोवाळ. सरकाराच्या प्रकल्पाक काँग्रेसीन हरकत घेतल्या. लोकांक विश्वासात घेनासतना कांयच कल्पना दिनासतना खंय प्रकल्प हाडला. सरकारान पयलीं ह्या प्रकल्पाचेर श्वेतपत्रिका काडची. युती पक्षांनी लॉजिस्टिक पार्काचेर भूमिका स्पश्ट करची म्हूण काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील कवठणकारान इश्यू काडलो. आमचो मेन डिमांड जो आसा सरकारा कडेन तो म्हणल्यार तांच्यांनी हो एंटायर प्रपोज्ड लॉजिस्टीक पार्काचेर व्हायट पेपर जाहीर करचो. दे हॅव टू कम आउट, दीस गव्हर्मेंट हॅज टू कम आउट विथ अ व्हायट पेपर ऑन दीस एंटायर प्रपोज्ड लॉजिस्टीक पार्क as to where this logistic park is going to come up, what is the total area that will be required for this logistic park, what is a provision for water, sanitation, power that is there for the logistic park. आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार गोयच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी आनी एक सगळ्यात मुख्य आमचो डिमांड म्हणल्यार गोवा गव्हर्मेंट शूड कम आउट विथ अ व्हायट पेपर ऑल्सो ऑन टोटल लँड द गोवा गव्हर्मेंट हॅज प्लेज्ड टू द सेंटर for various central projects, proposed central projects and the schemes of the central government. आमचे गोयचे भुरग्यांक हांगा जॉब ना आनी तुमी लॉजिस्टीक पार्क हाडून हातून कितले गोयचे भुरग्यांक जॉब दितले, ते जॉब कसले तरेचे जॉब आसतले हे सरकारान क्लियर करचें पडटलें. हाजेर व्हायट पेपर काडचो पडटलो. कित्याक जो पर्यंत हाजेर श्वेतपत्रिका सरकार हें काडिना कोणाकूच क्लियर जावचें ना. हें म्हणटले आमी 10,000 जॉब दितले, 5,000 जॉब दितले, पण जॉब कसले. आनी एक गजाल म्हणल्यार हें लॉजिस्टीक पार्क प्लॅन करता आसतना पणजेच्या आनी नेबरींग एरियेचे लोकांक हांवें ऑलरेडी सांगलां, लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स बॉडीज म्हणलेले, पण हे सरकार सदांच म्हणटा की आमी पब्लीक पार्टिसिपेशन एनकरेज करता आनी कितें दिसना, पण ते म्हणटा. पण कितलेशे जाणांक कॉन्फिडन्सान घेतलेले काय घेवंक नासले, आनी घेवंक नासले जाल्यार कित्याक घेवंक नासले हाजेर उत्तर हे सरकाराक दिवचें पडटलें. तिनूय खासदार न्हिदल्यात. आमी ऑलरेडी पळयल्या की गोंयचे वेगळे वेगळे विशयाचेर हे तिनूय खासदार भाजपाचे जे आसा गोंयच्यान जे गेल्या खासदार म्हणून ते फेल जाल्या, ते थंय बसून खुर्च्यो तापयतात. पण अदरवायज सुद्दां तांच्यांनी जबाबदारी आसली, नैतीक जबाबदारी खासदार हे नात्यान गोंयांक हें इन्फॉर्म करपाचें की अशें चल्लां म्हणून. हें कोणेंच केलें ना. ते गजालीचो आमी निशेध करता. प्रश्न विचारूंक सोदता अलायन्स पार्टनराक भाजपाच्या की ह्यो गजाली तुमी टॉलरेट करतले काय म्हणून. आनी गोंयकारपण बी तुमी जे म्हणटा ते तुमचे फक्त इलेक्शना पुरतें आसता काय सिरियस विशयाचेरूय आसता, काय तुमी आतां आनी भलतीच कामां करपाक बिजी आसा. बट टायम फ्रेमाचो प्रश्न ना. आमी वी वील टेक फर्दर स्टेप्स. वी आर गोइंग टू रायट टू द गव्हर्नर ऑल्सो विथ दीस रिगार्ड. कित्याक हें गव्हर्मेंट खंय आहा तें आमकां खबरूच ना, खंय चलता तेंच खबर ना. सो त्या खातीर गव्हर्नराक
बरोवचें पडटलें. ज्येष्ठ गोंयकार नाट्यकर्मी दिग्दर्शक वसंत जोसलकर संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 72 वर्सां. रावपी पेडणे वारखंडचे ते दिल्ली NSDचे विद्यार्थी. संगीत नाटक अकादमीचो पुरस्कारूय तांकां मेळिल्लो. कला अकादमीत थिएटर डायरेक्टर म्हणूनय तांणी काम केलां. नदी वाहते, पोस्टर, चेती का पोस्टर अशी कितलीशीच फिल्मां आनी मालिकांनी तांणी काम केलां. तांचे इच्छे प्रमाण तांचो देह ब्रेस्तारा GMCक दान केलो. आमचा गाव, आमच्या जमिनी. त्या जमिनी का विकल्यात, जमिनी का विकल्यात हे त्यांना माहीत आहे, म्हणून त्यांना मी विचारतोय. कळलं? त्यांच्यानी ॲज अ दिग्दर्शक, ॲज अ अभिनय खूप काम केला आहे आणि त्याच्या सगळ्या अनुभवांचा फायदो आमच्या पिढीक मेळ्ळो. ज्या फर्स्ट बॅचीन जवळजवळ 30 लोक असे असले की ज्यांच्यानी ऑलरेडी नाटकाच्या क्षेत्रात गोंयांत खूप काम केल्लें आणि ते सगळी जणू ती एक पिढीच थिएटर फॅकल्टीक जॉईन जाली. तेन्ना सरा कडल्यान आमी सेटार न्हिदप, कितें त्रास आसता हे सगळ्यो गोश्टी सगळ्यो अशी थोर व्यक्ती, महान व्यक्ती, एक गुरुपेक्षा एक मनीस म्हणून आनी एक प्रामाणीक मनीस, क्लीन मनीस म्हाज्या जिवनान मेळ्ळे. आमकां सुद्दां शिकयतना तेणी केन्नाच भेदभाव असो करूंक ना, पूण जे कितें बरे गूण आसलेले ताका तो प्रोत्साहन दितालो आनी वायट गूण आहा ते फक्त काडपाक लायतालो एज अ एक्टर डेव्हलपमेंटा खातीर. आमी तेच्या बद्दल खूब अभिमान दिसता आमकां. एक आमच्या गांवचो बऱ्या व्हडल्या हेचेर गेलो आनी तेणी एक पायंडो नवीन घातलेलो आसा. देहदान करप म्हणजे सहसा कोण तसो तयार जायना, पूण जॉब दिता म्हूण सांगून लोकांक तोपी घालपी विजय तुलसियानी आनी आंद्रे रॉड्रिक्साची एक भयंकर प्रकरणां उक्ती जायत आसात. ह्या दोगांनी एका कडच्यान 42 लाख सुद्दां उखल्ल्यात. तुलसियानी पणजे बसेरा रेस्टॉरंट डॉर्मेंटरीचो पात्रांव. ताका आनी आंद्रेक बुधवारा क्रायम ब्रांचीन बसेरा रेस्टॉरंटाचेर धाड घालून उखलिल्लो. विजय तुलसियानी आनी आंद्रे रॉड्रिक्साक बुधवारा अटक जाल्ल्याची खबर गोंयभर पाताळ्ळी आनी ब्रेस्तारा क्रायम ब्रांची मुखार लोकांची गर्दी. ह्या सगळ्यांक दोगांनी मेळून खंय तोपी घाल्या. परवरे पुलीस कंप्लेन जाल्ली. अटके उपरांत ब्रेस्तारा खवदळ. कॅनडा धाडटा म्हणून. पोस्टा कितें? पोस्टा एज अ किचन आणि केन्ना दिलाय ते? आनी 27th दिला. 27th डिसेंबर. कितले पयशे येयले? 1 lakh. 1 lakh दिले. आणि कितें म्हण सांगलें? ताणें यू पास द IELTS exam, if you fail refundable and full refundable. ओके. ताका 42 लाख रुपीज दिले. 1 महिना झाला, 2 महिने झाले, 3 महिने झाले, 4 महिने झाले, 5 महिने झाले, 6 महिने झाले, हेजो रिस्पॉन्स ना. एखादा फोन करीत हो सांगता आपण बेंगलोराक हा इंटरव्यू घेता, मेंगलोराक हा इंटरव्यू आहा, आपण बॉम्बे हा इंटरव्यू आसा. ताका आय विल मेक द पुलीस कंप्लेंट. तो म्हाका कितें जे आहे का गोवा का पुलीस ना हे देखो, ही तेजी स्टायल. म्हाका सांगता गोवा का पुलीस ना हे देखो अशें तेणी म्हाका सांगलां थंयसर. कळ्ळें न्हू. म्हणटकूच अशें करून 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 तेणी शेवट तेणी ताका सांगलें वी वॉन्ट टू विड्रॉ, वी डोंट वॉन्ट टू गो कंटिन्यू. म्हणून तेणी हळूहळू पयशे दिवपाक स्टार्ट केले. जेन्ना हें असलें चालू जाणा आमचे डिमॉनिटायझेशन जालें पळय, रिफंड केलें तेन्ना 20 लाख रुपया रिफंड केले तेणी म्हाका. कॅश दिले रिफंड. पयशे दिले तेणी 38 लाख रुपीज दिले तेणी. इल्ले दिले. म्हटल्यार कितें केलें 4 लाख रुपया. तो 4 लाख रुपया म्हणलो दॅट इज माय प्रोफेशनल फीस. हो द फ्रॉड म्हणून आतां भितर उडयला. जाल्यार प्रोफेशनल फीस कसले. सो आय नीड दॅट 4 लाख रुपीज नाव. तुमचे 4 लाख अजून आहा? माझे 4 लाख रुपीज तेजे कडेन अजून आहा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. लेडी PSI देवयानी कडच्यान लाचखोरीचे केशीत गोंयचो आदलो DIG विमल गुप्ता ACB मुखार ब्रेस्तारा चौकशेक हाजीर जालो. ताची जबानी ACBन नोंद केल्या. PSI देवयानी नायकाड खात्यांतर्गत चौकशी गुटलावंक तिचे कडल्यान 40,000ची लाच मागून उखल्ली म्हूण ACBन विमल गुप्ता आड केस रजिस्टर केल्ली. आय लिगांत ब्रेस्तारा सांजे चर्चिल ब्रदर्सान गोकुलम केरळाक 3-1 गोलांनी हरोवन लीग टेबलांत दुसरी सुवात गाठली. ह्या मॅचीत चर्चिल ब्रदर्साचो स्ट्रायकर विलीस प्लाझान 2 गोल मारले. तो सध्या गोल्डन बूट रेसीत टॉप पोझिशनार पावला.
चर्चिलाचे आता 12 गेमींनी 22 पॉयंट जाल्यात, जाल्यार लीग लिडर्स चेन्नई सिटी 11 गेमींनी 24 पॉयंटाचेर आसा. Maybe for results, this is very important because maybe one day the God don't have the team to score. We lost today many opportunity to score. Maybe it's 1-1, but I am very happy because my team play good. This is very important because this give the hopes for the future. Any opponent or what, we just concentrate on our training with the help of our coach. We are going all out, to get anything we can get in our way, in our home games at home in this January. Very nice. This year, this championship, the Churches brothers won something more than the results. The other teams have a threat from Churches brothers, and this is very good. Okay. No, don't think I go in Churches brothers, we win. Now all the team come here with the threat, and this is very good for maturity of our team. Yes. Boys did well, and we did our best today, and then we have the 3 points we needed. Yes. So next match you are going to score more goals. Hopefully, because it's football. You never know the history of the game until the game starts. Yes. We're always ready, and we go in for the championship, and then we need the trophy too. So we'll do our best to win all our games. बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.